देवदिन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या संध्या मीस भेटयतात पिरेर आनी कुटाम गरजेंत आत्म्याक मीस भेटयतात योवनी फ्रँक. देवदिन जाल्ल्या एबंडीस आनी आयरीन डिसोलोच्या आत्म्याक मीस भेटयतात स्टेल्ला डिसिल्वा. देवदिन जाल्ल्या इचे क्रास्ता आनी जेसी क्रास मीस भेटयता कॅरल ब्लेझिवना डिसोजा. जॉन डिसोजाच्या आत्म्याक मीस भेटयता ग्लॅडिस डिकुन्ना. कुटुंबान सरिल्ल्या सर आत्म्याक मीस भेटयतात तोबियस डिकुन्ना. कुटुंबान सरिल्ल्या सर आत्म्याक मीस भेटयतात ग्लॅडिस डिकुन्ना आनी रोनी पिंटोच्या आत्म्याक मीस भेटयतात ग्लॅडिस डिकुन्ना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज आमी रक्त साक्षी गार्सिया गोन्साल पौल मिकी आनी त्या सांगाताचे उडास काडटा आनी तांचे फेस्त करता. तांचे जिणेचे दिश्ट घालतना आपणाच्या भावार्था खातीर तांणी जायती दगदणी सोंसली, मात्र न्ही आपणाचो जीव थमेत तांणी समर्पिलो. तोच भावार्थ आमकांय आसा. त्या भावार्थांत आमी क्रिस्तांव जिणे कशी जिवोवची म्हणून आमकां समजता. पूण थोड्या फावटी कांय कुशाल मेळच्या खातीर, संतोश मेळच्या खातीर भावार्था विसर पडटा आनी तांच्या ओडण्या प्रमाणे जियेता. आमच्या ह्या सहपातकांची दुखदान बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदांच हांव कारमुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदवेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमचे पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सर बळिश्ट सर्वेस्परा समेस भाग्यवंतांची घटाय तूं भाग्यवन गोन्साल गार्सिया पौल मिकेन तांच्या संगात्यांक रक्त साक्षपणाच्या वाटेन सुमेच्या कुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयलें आनी त्याच वाटेन ससनीक मोहिमेक पावयलें. तांची कालती विनवणी मानून घे आनी तांचे परी कुर्सायल्ल्या सुम्याचो पाटलाव करूंक आनी मोरा पर्यंत बोड सांबाळून तुका विश्वासी रावंक तुजो दैवीक आदार तूं अंस आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू मोरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान तुमी सदांच भेटया. हेंच ताचें नांव ओळखून घेतिल्ल्याच्या वंटाची उपकार स्तुती. हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसरनाकात. असलीं बलिदानां देवाक मानवतात. तुमच्या वडिलांक खाल जाया आनी तांचें उतर आयका. तुमच्या आत्म्याचें तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमचे विशयान ती केदाळाय जागृत रावतात.
ही तांची जबाबदारी तांणी संतोशान पाळली सारकें तुमी चला. तांकां तुमी कंतीक घालतात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें. सस्नीक कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयांच्या श्रेश्ठ गवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. तोच समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर तरांच्या बरेपणाक तुमकां भरूं. तांकां मानता तें सगळें जेजू क्रिस्ता मरिफात तुमचे सवें तो आसा करूं. त्याच क्रिस्ताक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सरव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना. कित्याक म्हजें सवें आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गत जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कप बरोवन उमतता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराचें गरी सदांकाल हांव जियेतलों. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. उद्गार. सर्वेस्पराचें सर्वेस्पराचें सर्वेस्पराचें. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराचें सर्वेस्पराचें सर्वेस्पराचें. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. आतां धर्मदूत जेजू अशें फाटीं आयले आनी आपलें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोळ तांणी तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्या कशी एक वरें विंगड सुवाते घेया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत नातली आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवाते गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारणी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सर शहरांत हांवन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिशांकी पयले वचून ते पावले. अशें माचव्या वयलो सकला देंवता आसतना जेजून वडयेक लोकां जमा पळयलो. गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले. देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां ते जायते शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर वाकाय तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयचें हेब्रावां बरयल्लें पयलें वाचप आमी आयकल्या उपरांत आमी एका ताळ्यान सांगाता मेळोन म्हळें, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें आसचें ना. कितलीं सोबीत उतरां पळयात. आमकां क्रिस्तांवांक कातोलिकांक
ही उतरां सांगून जातात अनबोर्ड तें सांगून जाता गे 1000 अनबोर्ड म्हळ्यार क्रिस्तांवांनी सांगचें कितें म्हळ्यार स्वामी म्हजो देव म्हजो जज ताची म्हाका भिरांत आसा म्हणटेत आमी म्हणचे स्वामी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें आसचें ना बरी नाजूकायचीं उतरां एका भुरग्यान ही म्हजी मम्मी म्हाका कांयच उणें आसचें ना म्हणल्यार बरी स्वामी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें आसचें ना म्हूण परतोवन आनी परतोवन आयच्या पयल्या वाचवा उपरांत आमी सांगलें देवा करगा स्वामी म्हजो बोवळी तेंच आयच्या वांजेलाच्या निमाण्या सेंटेन्सान आमी आयकलें गोवळी नातल्या बोकरां बरें ते आसले देखून ताचें काळीज मोव वाडलें तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो गोवळी नातल्या बोकऱ्यां बरीं आसले देखून तो मोव वाडलो वो जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त समजूंक जाय आमी सबार पोटी शेळी नातल्या बोकऱ्यां बरीं इशीण तिशीण वेता दुसपडटा पूण जेजू आमकां सोदून येता आमकां शिकयता आमकां राखता आमकां सांबाळटा तें सत आमी समजूंक जाय तुज्या कुटुंबाक तुज्या बायल्या भुरग्यांक जेजू क्रिस्त सांबाळटा वय आनी एक सत कितें म्हळ्यार ह्या पृथ्वीचेर आमी दिश्ट घालया थंय दर्यांत सुकती आनी भरती आसा एक पांय धरणीक लायतना आनी एक पांय वयर उखलता आमी दिसाक वावर करता जाल्यार राती न्हिदता देर इज ए रिदम ऑफ लायफ हर हे संगतींनी आमच्या जिणेंत रिदम ऑफ लायफ आसा हे रिदम ह्या तराची रीत आमच्या धर्मीक जिणेंत आसूंक जाय हे आपोस्तोल क्रिस्ता सांगता जियेल्ले क्रिस्ताची उतरां आयकल्ली ताका कितें जाय तें जाणा आसले ताच्या काळजाचे अत्रेक तें जाणा आसले देखून क्रिस्ताचो वांजेल परगट करच्यांत एकदम तांकां उमेद आसली चड आनी चड उमेद आसली आनी ते दुसऱ्या गांवांक वेतात क्रिस्ताचो वांजेल परगट करता आनी संतोश पावतात कित्याक क्रिस्ता जायल्लें काम आमी केलें म्हणून आनी फाटीं येवन संतोशान जेजू क्रिस्ता सांगतात आमी अशें केलें म्हणून तांकां संतोश जाल्यार क्रिस्त कितें म्हणटात या तुमी म्हजे सांगात या एक सुऱ्या जाग्याक या आमी थंय मौन रावन प्रार्थना करया म्हणून म्हळ्यार असो अर्थ कितें म्हळ्यार आमच्या जिणेच्या हर एका संगतींनी एक रिदम आसा आमच्या धर्मीक जिणेंत ती रिदम आसा तें आमी पाळोवंक जाय त्या दळा आमची सदांची जिणी आमची धर्मीक जिणी भरपूर बरी जाता तेंच ह्या पोस्तांच्या जिणयेंत आनी आयच्या वांजेलांत आमी शिकता त्या प्रमाणे जियोंक सरस्वो देव आमकां कृपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन Kogebun ami ayao papa Obun di tokyo tuka Bhakti ponaso gurho papa Svikar tu kare papa Udar poni ami kani karpita स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता घे बापा कानिको घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर पदवेदार देवा मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर देव मानून घेव. भोव पवित्र बापा, तुज्या भगवंत रक्त साक्षींचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं मानून घे म्हणून आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उसारूंक तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घटाय दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्तांच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी चलोवन तुज्या रक्त साक्षीनी आपल्या रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुजी साक्षी दिवच्याक तांकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायांत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णकायेन पजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीचे निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससनी कराराचें हें रगात. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Borta så gott purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्याने तोलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजून ताण दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सोदतलें आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, ओके प्रितेमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकोत कर. तांकां तुजे सगळें मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. हांव कारमोरये देवाच्या माये सांगाती बगेवन झुजाय तिचो पोती बगेवन दम जाता आनी सर काळी तुका मान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या तुकान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या बागडे आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान रगतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर अखंडांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण ती आपूय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुवें कुशोर म्हण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जी येता रजर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचें जेवण आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा खंयसर वचूं हांव सोदून करो स्वास तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा
प्रार्थूया. सर बळीसल्या भोव मोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रक्तसाक्षी उदेशी विचित्र तरान तुवें गुडापी केले आनी खुर्साची जोन भेटयल्ल्या यज्ञांची गटाय ह्या संवसारां आमकां तुवें दिलाय. ह्या गटायन विश्वासपणाचो पटलाव करूंक आनी पळय सभेन समेस्त मनशांचे सोडोवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आमचो जीव खर्चोवंक आमकां न्हय उरपादी म्हूण आमी तुवें लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोदुकार. कार्मीन सायबीणचे नोवेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल मायन राणी राणी म्हणून म्हणून मागता. आपणाक चारण दसी म्हणून लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. कुर्सारूम कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवलय. सर्गींच्या वैभवात दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेनीन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. नमान मरिया कृपे मिरले समीन दिवस सांगता असले आमचं तू सदैव आणि सदैव फळ दिवस जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आमो ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिया कृपे मिरले समीन दिवस सांगता असले आमचं सदैव आणि सदैव फळ दिवस जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आमो ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिया कृपे मिरले समीन दिवस सांगता असले आमचं तू सदैव आणि सदैव फळ दिवस जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आमो ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये विनंती कर. अर्गणीचे प्रार्थन. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडलेलो सर उपकार आमकां आमी अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंदेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतले वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी सर आमच्या गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आसल्याय देखून आमी तुजे कादीन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे कडेन तडे तसले मोगाचे सेवेचे आनी प्रार्थनाचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा पावोवंक तूंच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेरोन गायन करया. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heaven, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vade. Ea ergo, advocata nostra, elos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis,
दुसऱ्याचे कुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे